Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आयज फोंडा म्युनिसिपालिटीचे जे चेअरपर्सनाचे इलेक्शन म्हणपाक सोदना आमी, कारण रितेश रवी नायक हो अनअपोज चेअरपर्सन म्हणून ताची निवड जाल्ली आसा आणि व्हायस चेअरपर्सन डांगी हेची निवड जाल्ली आसा. रितेश नायक आज फोंडा म्युनिसिपालिटी एका बिनविरोध निवडून येयले तेजें अभिनंदन. आणि तशीच उपाध्यक्ष बिनविरोध राहिलेले तेजे बीन अभिनंदन हेजे आमचे डांगीचे. आणि त्याचबरोबर जे सगळे कौन्सिलर आशिल्ले सगळे कौन्सिलरांनी सपोर्ट करता, एकमतान केला, तेंचे बी अभिनंदन करता हांव. आणि हे फुडें फोंडेच्या विकासा खातीर एकठांय काम करचें आणि कसले फरक नासतना जाय म्हणजे कितें 15 वार्ड आसा 15 वार्डांनी काम एक सगळ्यांचें करचें. आणि आमचे सरकाराचे आतां जे डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आसा, आमचे सरकार जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे, तेन्ना हांगा ह्या तालुक्यात 4 मंत्री आसा. 4 मंत्री जे आसा तेजे कडेन आमी अपील करतात आणि तेणी आमकां सगळे एकठांय येवन आमी प्रयत्न करतले की आता सरकार आमचें आसा, आमी जाता तितले बेगीन ते शॉपाचें ऑक्शनींग करतले. अशें जे ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जावपा आसा तोय आमी प्रायोरिटीचो घेतले की ट्रान्सफॉर्मर रिचार्ज जातकीर ते लायटी बी सगळे कनेक्शन हे जातले, लायट येतली, इलेक्ट्रिसिटी. सो ते आसा आनी बाकीचे जे खूब हे आसा आमचे आतां विचार आसा. आणि आता आमचे कावन्सिलरान 1 वर्स आतां फाटीं उरलेले आसा तेन्ना आमी आमचे नवोदित मिनिस्टर रवी नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला आणि आमचे वांगडी कावन्सिलर आणि आमचे चेअरपर्सन रितेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला आमी बाकीचे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती सगळीं एकामेका कडेन करून सगळीं आमी फुडें सरपाचो. फोंड्या म्युनिसिपालिटी कडल्यान प्रोजेक्टा खातीर विवेक प्रभू.